सो आता मी एक शॉर्ट ड्राईव्ह खातीर भायर सरल्या ती म्हळ्यार आज ही गुरु पुरुषामृत दिवस आसा. सो ताजे खातीर आमी वता सर ती स्वामी समर्थाक म्हणटा तूं सॉलिड What's up guys, welcome to new vlog आणि प्रजनक गुड मॉर्निंग. घंटी चले 8:46 आता जस्ट उठयला. आज थर्सडे. आता सकाळची एक क्लास कॅन्सल झाला. म्हाका दसर क्लासा खातीर आतां 10:30 वच्चे आसा. आतां आम्माय उठयल्या. आतां आम्मा ब्रेकफास्ट करता. काल तिनच न्हू वाटील आला तिका रात्री येवन हांव निमगील कसन वाटिल्लो वता ती सांगतास इडली करतास. तर आज ही फुल इडली आणि चटणी दिसता. निमगोय म्हाका कसन करता कोण चटणी करता की कळबो करता. चलो आता किचनात वचो आणि फटाफट पळया ती कसन करतास. ह्या पळया गाईस इडली पीठ लाय फुगला आणि हांगा आतां पेडावण आतां हुम करतास. हा 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 आमची केली स्पेशल इडली चटणी आ माझी आता कोण बनव चटणी करूया. म्हाका तो वेळ म्हाका वेळ जाता मागीर चटणी करूया. जय ओके गाईस इडली आणि चटणी आता इडली आता रेडी करतास. तो आता रेडी झालं की पळया. ओहो क्या बात है. यहाँ पळया गाइस हुना इडली रेडी झाला. वही क्या बात है. जल्ले इडली रेडी आणि हांगा चटणी रेडी. सुपर्ब. आज ही फुल यमी ब्रेकफास्ट. म्हाका तो वचून कॉफी हाडका. कॉफी ना गाइस इडली चटणी रेडी. चटणी हांगा असं पळया आमगे ब्रेकफास्ट रेडी झाला. ओके गाईस हांव आतां भायर सरला. आतां वताच क्लासाक आणि अम्मा एक नंबर इडली आणि चटणी केलेली आहे. सुपर. 3 hours later. तर जस्ट आता घर कळलो कसन वतच भायरी बापरे कसन धाव मारता. हांगा वता लंचा खातीर घर कडायला. अम्मान आसता पुरा रांदप केला की येतो सगळ्या शीत हा मटकी उपकरी ह्या पळया गाईस कोळंबो एक नंबर सुपर. चलो आता जेवया आणि थोडे रेस्ट करता आणि हांव मागीर कामा होता. लंच रेडी वाटा गेला. व्हॉट्सअप गाईज वेलकम टू माय न्यू व्लॉग. आणि आज थर्सडे आणि आज जी मस्त काम आशिल्लें सकाळी तुमची की साफसफाई आनी बरें करता आशिल्लें. म्हळ्यार मागीर ते थोडे ओल्ड बुक्स ते पुराचे काडून म्हळ्यार एक स्टोरेज सेक्शन खाली करता आशिल्लें. सामान मस्त जाला जागुना दवरच्याक. सो तशें सामानची की शिफ्टिंग हें ते पुरो करता आशिल्ली. आत्तां जस्ट फ्री जाल्ली. बाब हांगा न्हिद लागला एकन धांवन तो न्हिद लागला म्हण आमगेर इतलें काम जाल्लें. चिंदगा न्हिद जाला तो लायक करून आतां हांव जेवणा बसल्या. हांगा मुगेल जेवण आजी भेंडा सगळे दाळी शीत चपाती आणि ताक बॅलन्स्ड मील. फटाफट जेवता. बाबू उठल्यार म्हाका जेवणाक मेळना. सो जेवून घेता आनी मुगेल मातय मस्त दुखता आशिल्लें. सो आज ऑयलिंग केला. एकदम चंपू जाल्ला तोंड बट इट्स ओके. मागीर थोड्या वेळान आपली आपासा सकाळी घालली बट मागीर ऑइल केलेलं म्हणून मात्या नाही सकाळी लायलेलं त्याने काल रात्री लोक विसरली. तर काय सांगा तो भायर सरलो थोडे रेस्ट करता आशिल्लो जेवून. केन्ना पावस येत कसो गो तो आतांय पळय पावसून भायर क्लास आसल्यार म्हाका टायर्डनेस चड जाता. तर पावसाळ्यांत आनीक टायर्डनेस चड जाता. म्हळ्यार हांव पुरो दिवस आसता तरी पावसान तूं आसतालो भायरी रेनकोट घाल न्हू वापस रेनकोट घाल का काडका. Later that same evening. ओके गायस हांव आतां भायर सरला. आतां घर कडेन वता. एक क्लास मागीर कॅन्सल जालें लास्टान. तूं केन्ना हांव लागता की वग्गी वचूं घर कडेन तर तेन्नाच न्हू ट्रॅफिक आसता. ब्युटिफूल दिसता ह्या टायमार न्हू. ह्या टायमार मस्त ऊण भायर सरचें बट आज न्हू मस्त चंद दिसता. सुपर कसं दिसता पळय पवय हिरानंदानी. तर हांव आतां जस्ट हांगा घाटकोपरा पावलो. हांव भितर दाखोवन आयला आदी भायर हायवे दाखोवन वच्चें न्ही. कसन गर्दी आसा ती बापरे मस्त गर्दी आसा. कांदवाळची वेळान तो पुरो भायर येता घरा दाखोवन कसन खावच्या पिवच्या पुरो हांगा पुरो स्टॉल पुरो आसा हांगा. सो आता मी एक शॉर्ट ड्राईव्ह खातीर भायर सरल्या ती म्हळ्यार आज ही गुरु पुरुषामृत दिवस आसा. सो ताजे खातीर आमी वता सर ती स्वामी समर्थाक म्हणटा तूं आणि पळयता तो ओपन आसा की ना. सो गणेशाक घरकाड येवन मस्त टायम जाल्लेलो. सो आमी शुअर नाशिल्लो वचची की ना पण आतां पळया आतां एक 10 मिनिट्स मात्र भरला. गुगलार बरयला 10 घंटे बंद जात म्हणून. सो फटाफट वता ती पळया आमगेलें नशिबा आसलें आज मेळटालें दर्शन नाल्यार अशीच रावंड मान येताली बाबू अटू. दोन्ही काम जातालें. असं समथींग इज बेटर दॅन नथींग. लेट्स ट्राय. गायस हांव हांगा आतां तांकां मठा लागीं सोडलें. हांव आतां पार्किंग करचें आमगेलें हांगाची मठ आसा स्वामी समर्थ मठ. हांव फर्स्ट टायम येता हांगा येतोळ ते येनी
आनी हांगा आयली ती आतां वचात गोत ना आतां हांकां सांगलां अगर तुमकां मेळ्ळारच न्हू तुमी सीदा वचात भितरी मेघाल खातीर वेट करनाका ती ताची कितें म्हळ्यार आज गुरुवार न्हू आनी हांगा आतां गर्दी आसता तर तांकां सांगलेलें अगर तुमकां चान्स म्हणल्यार तुमी वचात भितरी मेघाल वेट करनाका आतां गोत ना तांणी लायनार राबल्या की भितर गेल्यार गोत ना म्हाका पळोवंक आतां सो हांगा आमी आतां हे घेतला आनी हांगा मस्त लायन आसा तर गोतना आमकां सोडताल की ना चेरडा घेवन सोडतात म्हणटा ती पळोवया आमी चेरडाक कितें आसा देवाला भायर दाखोवन पांय पडटा तांकां भितर सोडला हांगा मस्त गर्दी आसा हांगा आनी हे मोठ आसा 10 घंटाक हांगा बंद जाता हे केन्नाय तर आतां भितर आसात तांणी ठीक आसा भायर दाखोवन हांगा दाखोवन पांय पडटा शुभदानी आयली ती तांगे जालें दर्शन घेवन सॉलिड दर्शन जालें चेरडाक पांयाक स्वामीक पांयाक लावले मुर्तीक लायले हां अशी उकळली पांयार दवरली स्वामील पांयार दवरली असं असं ताका गरम जाता वचा वचा अशी भायर काडू आनी तितून भायर काडू ते शूट करूं जायना ते मोमेंट टोपली दे ठीक आहे चलो लाईक जाले हांगा गेले तर दर्शन जालें चंदो दर्शन जाल्ले आमचे स्वामी देवान पांय दिले ना तुका गोड जा म्हणले ना तुका आशीर्वाद दिले ना देवा चंद कोनू ओढ जातलो मेरे बाबू हा ओढ जातलो चंदन अगो स्वामी तांबो पळयलो पळयला आयकून पापा तर ताका भूक लागला आता येता रडता होय चलो चलो गाईस आम्ही वता वग्गी वच्चा आता घरकडे शुभदाल हांगा नेबर्स आसना तांगेले आसना हाऊस बॉम्बिंग आशिल्लें तर तोगू आसना तांगेल्या सोसायटीन जेवण आसा तर आतां डिनर तेंची आतां आमी करच्या वता आसा ती बाप कितले रडता आशिल्लो पाप ताका भूक लागलेला फटाफट हाडलें वय आतां आमी वचून डिनर करया बाबू डिनर जाल्ले होय ताका लायक कोण चंद करून दर्शन जालें तेगेलें आनी भारी छंद दर्शन म्हाका वच्चा मेळ्ळें भितर आसो नेक्स्ट टाइम म्हाका नेक्स्ट टाइम वच्चा तांग डिनर आयचे हे पुरो डिनर आयचे चलो आता प्लेट घेऊया आणि जेवे गोळी आसा ते आता वचून दिता तांकां तू आला नसता ना तुझ्यासाठी थांबलोय मी जा घेऊन ये बस बस आता मी लाइक कौन गोली खाया मेरे हाथ पड़ा करेगा बराबर ये कैप्सूल कौन सा है कभी लेने का ये कैप्सूल हाजमे के लिए है किसी लिए हाजमा आज में ये 2 खाना खाने के पहले लेना है अच्छा एंटासिड है मतलब हाँ एंटासिड बोल रहे हो उसके बाद 15 मिनट के बाद खाना खाना है अच्छा आधा घंटा आधा घंटे एसिडिटी के लिए हाँ तो डॉक्टर मैं है कि आप है तुम कंपाउंडर है मैं डॉक्टर है ये गोली खाना खाने के बाद लेना है अच्छा 2 बड़ा एंटीबायोटिक है एंटीबायोटिक है क्या ओके और ये नींद का गोली है ये 2 ये भी 2 ये 2 गोली सोने के बाद लेना है सोने ये कौन सा गोली होता है सोने के बाद कौन सा है ऐसा नया गोली है ये हमारा डॉक्टर है मुखवास डॉक्टर डॉक्टर मुखवास क्या मुखवास मुळीक मुखवास मुळीक हाँ ये अच्छा नाम हो गया तर जस्ट आता मी वयर आयल्या आज नवे ड्रेस घालून सुपर कशें आसा फार चंदोस तू आणि आउटफिटिंग केला गो सेल्फी करता म्हणटा अरे तुका सेम कलर बाहेर बाबू एक कलर घालचे म्हणजे तेका ट्रिपलिंग गेले असता कल्या गेले एक पटी गेले चलो आता बच्चा अच्छा भितरचे बागील तर गारी आता जस्ट घरकडे आयलो ते एडिटींग करच्या बसता सकाळ तक एडिटींग करण्या पुरो दिवस भायर आशिल्लो मागीर बाबा ऑटो मटा वचून आयलो चलो आता व्हिडिओ हांगा एंड करता तुमकां परत जेन्ना आमगे व्हिडिओ पसंद आयल्यार प्लीज लाईक शेअर आणि सबस्क्राईब करात गायज एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो कोंकणी कपल बाय गायज गुड नाईट टेक केअर